भवर्त म्हळ्यार आमी बरवसून आसाव त्या संगतीचो थारो आणि आमकां दिसना त्या संगती विशयन आमकां आसा ती खात्री. आता भवर्त म्हळ्यार काय समजता गी आनी तूं जळकता गी नव्यांक कांय कळटा गी. भवर्त म्हळ्यार कितें? भवर्त म्हळ्यार बरवसून आसाव. आता आमी बरवसून आसाव म्हळ्यार कालें. आमी बरवसून आसाव म्हळ्यार कालें. वय कालें मागलें मेळटलें बडें या उक्तें जातलें. वय गी उक्तें जातलें तें न्ही. आतां भवर्त म्हळ्यार कालें बडें आं. भवर्त आतां एक बरवसून आसाव. बरवसो म्हळ्यार कालें. एक्चुअली इंग्लिशांत तूं बरें आसा. नाव फेथ इज द सबस्टन्स ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर, द एविडन्स ऑफ थिंग्स नॉट सीन. आतां आमी एक बरवसो म्हळ्यार आमी पाड आमी खंयचे मनी एक बरवसो दवरता गी. आमकां बरें जायचें, आमचीं भुरगीं बाळां बरें जायचें, आमकां बरी भलायकी आसाचें, आमकां समाधान आसाचें, आमकां सर्व संगती बऱ्यो मेळाचे, आमी कितें आशेताव तें आमकां मेळाचें. वय गी बरवसो म्हळ्यार आमी हर एक बरेपणाक आशेवचें तें बरवसो. आमी कितें आमकां जाय आमच्या फ्युचराक, आमकां कितें उणेपण आसा त्या विशयंत आमी बरवसो दवरचो. आमी एक आशा दवरची तेंच जावन आसा बरवसो. पूण त्या संगतीचो थारो. थारो म्हळ्यार कालें. ताका इंग्लिशान डेस्टिनेशन म्हणटा. एक्चुअली एक डेस्टिनेशन. आतां तुमी एकाडे वचोंक आसा खंय, एकाडे वचोंक आसल्यार तुमी कालें करतात त्या जाग्याच्या विशयंत तुमच्या मतींत एक तो जागो असो आसतलो, हांव अशें करतलो, हांव थंय अशें खाणा जेवणां खातलो, हांव अल्या मनशांक मेळटलो, हांव अशें अल्या फ्लायटार वयतलो, अल्या बसार वयतलो, अल्या ट्रेनीर वयतलो. वय गी अशें एक आमकां एक आमचे प्लॅन जाता मोतीन. वय गी तेंत आमचें डेस्टिनेशन. आतां तें डेस्टिनेशन आमी समाकर म्हळ्यार आमकां एप्लाय जायचें जाल्यार तें कशें आसता? एप्लाय जायचें जाल्यार आमकां तें आमचे भितर जायचें तें कशें आसता? कशें आसता? आमकां त्या विशयंत आसची खात्री तो भवर्त. एक मनीस आतां थंय गेला वचोवना पूण ताका पयलेंच तो त्या विशयंत चिंता आनी तें तो पळयता ताच्या आत्मीक दोळ्यांत तेंत जावन आसा भवर्त.